तुम्ही मला इतलं खटपट करता तुमकां खबर आसा काय म्हणून जवळ जवळ 14,000 लोक जे पळय हातून इन्वॉल्व आसा त्या सुसेगाद पयशे भरतात म्हणून आणि कोण भरतात तर दे आर ऑल गव्हर्मेंट सर्वंट्स तातूंत टिचर्स आयले पुलीस डिपार्टमेंटांतले लोक आयले आरटीओंतले लोक आयले आणि हांव तुमकां नांवां अशें घेना पण खूब जाण अशे बाकीचे तांणी म्हाका लिस्टूच दिल्ले आसा हे जर पळयत जाल्यार सरकार हाजेर कितें विचार करतलो तें कळोवचें आणि दुसरें एक सांगता आज एक बस कंपनी आसा त्या बस कंपनी कडेन एकूय बस ताजी स्वताची ना तर ह्या गव्हर्मेंट सर्वंटांनी बसी काढून ताका चलोवपाक दिल्ल्यो आसा हें जेन्ना कळटा की तूं गव्हर्मेंट सर्वंट जावन तूं धंदो करता जाल्यार तांचेर गव्हर्मेंट कितें उपाय घेतले हे आमकां कळूंक शकता काय कित्याक गव्हर्मेंट तूं टॅक्स पेयराचोय पयसो घेता आनी तूं तुजोय धंदो करता हे कितें हाका अर्थ आसा सदरू म्हाका एक गजाल सांग ही हो जो मुद्दो आसा तर दोन मुद्दे आहात एक करप्शनाचो मुद्दो आसा आनी दुसरो मुद्दो जो आसा जो ब्युरोक्रेसी भितर जी शिस्त आसपा जाय आनी जे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिसिप्लिन आसपा जाय ताजो मुद्दो आसा ती आतां आमी सदांच म्हणटाले की नवीन मुख्यमंत्री एडमिनिस्ट्रेशना भितर पक्के आनी ते येतगीर बदल जातलो हो बदल जाला असो दिसता आणि हे करप्शन जे झिरो करप्शनाची सुरवातेक नारो लायिल्लो ते झिरो करप्शन ब्युरोक्रेसींतल्यान तरी कमी जाता अशें दिसता नो एक हे आसा की प्रशासनाचेर जो वचक जाय आशिल्लो तो आदलेल्या टायमार नाशिल्लो त्यामुळे कोण कोणाक जुमानी नाशिल्लो कोण कोणाक आयकाय नाशिल्लो सगळ्यात इजी घेवपाचे खंयच गंभीर रावप ना हें चल्लां ते अशें दीस येता तो घालप असो म्हणून पण आतां ते जायना हें मान्य करपा जाय की आतां प्रशासनाची गाडी मातशी तरी जाग्यार आयल्या खंय तरी 9 म्हयन्यान गव्हर्मेंटाचो ताबो आयला भंय आयला जे सस्पेन्शन हे ते जाले केन्ना केन्ना बरे मनीस तितून भरडलो वता हाजे जळटा म्हणटा तशें ओल्या बरोबर सुक्या बरोबर ओले म्हणटा तशें तशें जाला एक दोन जावं शकता केसीस पण तुलना जर केली तर निश्चितूच सुधारणा ही आसा म्हणजे कितें तरी बरें एक्सपेक्ट करू शकता अशा पोझिशनाचेर आयल्या सर्वंटाच्या लेवला वयले करप्शन कमी जाला काय गव्हर्मेंट सर्वंटाच्या लेवला वयले करप्शन कमी जाला अशें पूर्णपणे म्हणपाक मेळना एक्शन जाली की थोडो भंय येता पण करप्शनाच्यो त्यांच्यो ज्यो टॅक्टिक्स आसता त्यो खुबदां बदलता आतां मध्यंतरी कोणी मिनिस्टरान हे केलें पळय घोशणा की मामलेदार कार्यालयान आपूण पोलीस दवरतलो तुम्ही दवरतले नाल्यार ही जाहीर करपाची गरज नाशिल्ली ते डायरेक्ट दवरून एक दोन एक्शन सुरू जावपाक जाय आशिल्ली आधी जाहीर करतात आणि मागीर हे करतात हे त्यामुळे सांगपाचो हेतू कितें की प्रशासनान हे आयल्या करप्शन लेवल कमी जावपाक लायला अशी एक भावना म्हाका दिसता तुमचें मत कितें कारण करप्शनाचे म्हणजे गव्हर्मेंट सर्वंट असोसिएशनाक तर हाजो व्यू घेवपाकच जाय कारण गव्हर्मेंट सर्वंट करप्शन करता म्हणटा गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज असोसिएशनाचो विजन अशें आसा की करप्शनाक आमी सपोर्ट करिना बरोबर जरी तर कोण करप्शनाक सांपडलो आनी जरी तर मुख्यमंत्र्यान गव्हर्मेंटान तेजेर एक्शन घेतलें जाल्यार आमी पयलेंच सांगलेलें आसा आमी इंटरफियर जावचें ना पूण दुसरो मुद्दो येता तांचे थोडे इनोसेंट आसतना एक पावट हें जालेलें आसता जरी तर तो आमकां जरी तर सारकें दाखोवन दिलें तेणी की आपूण फॉर इनोसेंट आसा जाल्यार आमी तो इशू घेता आनीक म्हाका कालूच एक येयलो एक केस येयलेली कालो पयर एक कदंबा ड्रायव्हर तो म्हणटा आपल्याक तुमी एक पाट हेल्प केलेलो म्हणूंक लागलो अमके भाशेन जालेलें तेन्ना आपल्याक म्हणूंक लागलो कितें पेनल्टी येतली आसली तेन्ना तुमी हें केलो ताका हांवें एक सांगलें तुका कितले खंयच्या इशूचेर गेलो काय ताका चुकड आसना म्हणजे हांवें ताका विचारलें कितले तुवें एक्सिडेंट केल्या काय म्हणून एक्सिडेंट करून तूं म्हणलें पब्लिकाक त्रास करता तसले आमी सदां सपोर्ट करचे ना बरोबर आनी हेका पब्लीक प्रॉपर्टी डॅमेज जावंक जायना तू काम एक गजाल सांगात नवी सरकार येतगीर खंय तरी प्रशासनाचो वचक आयला सरकारी अधिकाऱ्यांचेर काय पयलींच्या भशेनूच आसा पळय कितें आहा आतां जायतो तेंप लोक अशें मातशें हें जालेलें कशें आसलें सुशेगाद जाल्लें अशें दिसता पूण ते आतां येता जाग्यार येता अशें आमकां दिसता जाग्यार येता जायतें हें जालेलें आहा एकावंटेबिलिटी येयलेली आहा पूण जालां कितें नवी पिळगी पळय येयलेली आहा तो ट्रेंड पळय आदलो आहलो तो मातसो कट ऑफ जालेलो आसा ताका लागून तेंकां एकावंटेबिलिटी येवपाक मातशें अशें येयलेलें आसा हांव सगळेंच म्हणना दोन गोश्टी विचारूंक जाय म्हाका तुमकां आतां तुमी पळय एकावंटेबिलिटी हें तें चेंज जालें म्हणटा पळय सगळें जग बदलता गव्हर्मेंट लेवलाचेर तुमी जाता तितल्यो चड सवलती कित्याक मागता कमी कित्याक करिना चड वेळ कित्याक काम करिना कमी वेळ कित्याक हरशीं आमी 9:45 to 5:45 काम करचें म्हाका हांव तुमच्या बरोबर भोवंक येता विथावट आनी सांगलें तशें सांगनासतना खंयचो मनीस 5:30 वयर आशिल्लो थंय बोटां लायता थंय थोडे वेळ रावचें पडटा तांकां पूण ते सुद्दां मदीं हेवटेच्यान तेवटेच्यान करून ते भायर सरिल्ले आसता आज एक गोश्ट हांवें पळयली की एका डिपार्टमेंटान गेलो हांव थंय सगळे डिपार्टमेंटूच रिकामे दिसले म्हाका तर विचारलें हांवें कितें ना तांचे ते वर्साचे लिवो ज्यो आसा
आणि त्यो लिवो जर पळयत जाल्यार इतल्यो आसा त्यो कमी करून कित्याक घेवंक शकना तुमी. दुसरें म्हणजे आतां गव्हर्मेंट स्टाफ फिमेल आसा तांकां पेड चायल्ड केअर लीव आसता, पेड मॅटर्निटी लीव आसता. हांवें एक पळयली ती बायल ती आतां मॅटर्निटी लीव कोणाच्या ते चलयेच्या मॅटर्निटी लिवी खातीर ती लिव्हेर गेल्या. म्हाका कळना हें कशें शक्य आसा आनी कितें आसा म्हणून. म्हणजे हें जर अशें जर जायत जाल्यार लोकांनी कितें करपाचें आनी कोणा हें प्रायवेट सेक्टरान काय दिश्टी पडना. म्हाका एक गजाल सदगुरू प्रश्न पडटा की जेन्ना ताणी सुरवात करतना सांगिल्लें की हेच आतां जे सरकारा भितर आसात ते विरोधी पक्ष आसतना हे तुमी कितें खोगीर भरती चलयल्याक आमी शब्द वापरताले. आज तांचे कॅबिनेट मिटिंगेचे जेन्ना डिसिजन येता आनी आमी अटेंड करतात तेन्ना दर कॅबिनेट मिटिंगे सद्या पोस्ट क्रिएट जावपाक लागल्यात. सो कितें चल्लां हें की नवीन सरकार आयलें की आपले मनशाचें सगळ्यांक एक गव्हर्मेंट जॉब दिवन तांकां जाग्यार घालप ह्या दृश्टिकोनांतल्यान चल्लां सगळें राजकारण. तरी आतां तितली जॉब जे भरती आसा पळय ते प्रमाण सध्या कमीच आसा, पण जशें इलेक्शन लागीं येतले तेन्ना ते प्रमाण आनी वाडटले. म्हणजे खंयच्याय पक्षाचे सरकार जरी अधिकारार असले तर हेच दिसता, कारण आमची व्यवस्थाच अशी आसा की ती सगळी मतां भोंवती भोंवता. मतां कितली मेळटली, खंयच्या एरियेन जॉब्स दिल्यार मतां मेळटली हाचोच विचार करता. म्हणजे एका बाजून आमी खंयचे आसूं राज्य करते, आमी शेती कडेन युवकांनी वळपा जाय म्हणटा, कोणी दूध वेवसाया कडेन वळपा जाय अशें आमी जाहीरपणे भाशणां करता. पण दुसरे वाटेन आमी जॉब्स क्रिएट करत चल्ल्यात गव्हर्मेंट. म्हणजे लोकांक हेंय दाखयता आमी की प्रायवेट सेक्टर आनी रोजगार धंद्यान थंय शाश्वती ना. आमी हे पळय गव्हर्मेंट जॉब्स तयार करता, गव्हर्मेंट जॉबा खातीर या. त्यामुळे हे तुमचे हाजेरूच आमी पळयल्लें की एकदां गव्हर्मेंटाचे आन्सर विधानसभेन आशिल्ले ते 21 गाडयो आनी 113 ड्रायव्हर. तर तांणी सांगलें 3 ड्रायव्हर तरी एका गाडये फाटल्यान लागता. हें 3 वयर जाल्लें प्रकरण. म्हाका एकदां एकट्यान सांगिल्लें की PWD ऑफिसा भितर 2 टेबल आसात आनी 4 इंजिनियर आसात आनी ते तांणी खंय आतां वांटून घेतलां की सोमार मंगळार तूं कर, बुधवार बिरेस्तार आपूण करता. अशी लेवलाचेर ही भरती जाल्या म्हणून. इतलेंच न्ही, थोडे कमर्शियल टॅक्स डिपार्टमेंटान तांकां बसपाक जागो नाशिल्लो म्हणून तांकां सांगलें तुमी गांवार भोंवा आनी टॅक्स कलेक्ट करून हाडा. आतां गांवार भोंवा आनी टॅक्स कलेक्ट करून हाडा हाका कांय अर्थ ना न्ही. बरोबर. कितें बाबा कितें प्रत्येक हांगा स्ट्रीमलायन आसता. अमूक टायम जालो की ताजी चलन वता, चलना प्रमाणे भरता. थंय वचून ताका दारान दिरे पयशे म्हणपाची कांय गरज ना. एक गजाल आमी मान्य करूया की आमचे खातीर गव्हर्मेंट जॉब ही सध्या वोट बँक जाल्या. जरूर ही एक वोट बँक जाल्या, पूण ती एक लक्षांत धरूंक जाय. म्हाका याद आसा एक एज्युकेशन मिनिस्टर ह्यांनी 2 इलेक्शनां फाटल्यान इलेक्शन चालू जावपाक थोडे दीस आसा म्हळ्यार घरा वचून टिचरीच्या पोस्टाची लेटरां वाटिल्लीं आनी जेन्ना रिजल्ट डिक्लेअर जालो त्या दिसा तो पडलो. म्हणजे हाजे वयल्यान एक कळटा की तुमी जरी नोकरी दिली की यू कॅन्ट टेक दॅम फॉर ग्रांटेड. तेन्ना एट द कॉस्ट ऑफ टॅक्स पेयर्स डोंट फूल द पीपल. म्हाका मडगांवची एक उदाहरण याद जाता परचें की जेन्ना तांच्या केस ती कोर्टां आसा पण तांणी म्हळें की तुगेलें फिंगर हें जें आसा तुगेलें बायोमेट्रीक तुगेलें ताका तांणी विरोध केलो. आतां एक प्रश्न पडटा की अशें गजाली खातीर कित्याक विरोध जावपाक जाय. तूं येता, तूं काम करता प्रामाणीकपणान तूं वता, तुजो विरोध करपाक कितें हांव दिस इज अ व्यू. कित्याक असता जाता की ही मेंटेलिटी खंयच्यान येता की आमी हें करची नात कारण ते रिकॉर्डेड उरता न्ही, थंय कोण मॅनिपुलेट करपाक शकना. हो इश्यू आमचे कडेन येयलो खरें म्हटल्यार बायोमेट्रिकेचेर. आनी आमी अशें चिंतले निर्णय घेतलो आमचे वर्किंग कमिटीन की थोडे कडेन जायते कडेन लोक लेट येता आनी मुवमेंटाचेर म्हणजे ड्युरींग ऑफीस टायम भायर सरता. मंगेश बाबान सांगला ते प्रमाणे भायर सरता. आनीक आमी अशें दिलें एकावंटेबिलिटी म्हणटा ती हेणें आसूंकूच जाय. तुमी एक पयलो आसतलें आमी गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज असोसिएशन आमी एम्प्लॉई ओरिएंटेड इश्यूज घेवंक जाय पूण आमी कसले इश्यूज घेयना. कित्याक पब्लिकाक सर्वीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज अल्टिमेटली इट इज द पब्लीक थ्रू हूज इनकम वी आर गेटिंग द सॅलरीज. बायोमेट्रीक हाजेर तुमचें मत कितें, असोसिएशनाची भुमिका कितें? कारण खूब कडेन जेन्ना गव्हर्मेंट ऑफिसां भितर ते लावप जालें विरोध जालो. फॉरेन म्हटल्यार बायोमेट्रीक ही फॅक्टरीनी आसपाची. कित्याक फॅक्टरीनी जरी तर तूं शिफ्टी प्रमाणे तूं येयलो म्हणटा तुका पे जाता. आतां जरी तर गव्हर्मेंट सर्वंट एक 9:30 येयलो आनीक तो मदेकात काम करिना, भितर कितें आसता हितून फॅक्टरीनी कितें आसता सुपरवायझर आसता. बरोबर. हांगा कितें आसा तूं येयलो आनी बोट मारलें आनी वचपाच्या टायमार तूं लेट गेलो सपोज तूं बोट मारलें जाल्यार हितून मदली अकावंटेबिलिटी मेळना न्हू. मदें जरी तर तूं भायर गेलो मदेकात कितें तरी हें जाय हितून. न्ही पूण तुमच्या हातून सुपरटेंडंट आसतात न्ही तांणी घेवंक जाय न्ही ते. आतां हांव तुमकां एक सांगता, गव्हर्मेंटान चड न्ही एकूच वन टायम सगळ्या इश्कॉलांच्या भायर फिल्मींग करचें
at 12:45 and you will see how many government servants are there waiting for their wards to come out and collect them. हाजे वयल्यान एकूच सांगता प्रत्येक इश्कोलाच्या भायर वचून पळय आनी हांव तुका गॅरंटीड सांगता तातूंत 50% आर गव्हर्मेंट सर्वंट्स वेटिंग फॉर देअर चिल्ड्रन टू बी टेकन होम. म्हाका लास्ट पार्ट आनी एकच लास्ट म्हणजे सांगता तुमकां प्रत्येक फावट आनी एक जाता टॅक्स पेयर जेन्ना गव्हर्मेंट ऑफिसांनी वता सहज आयिल्ल्या भशेन यो रे फाल्यां यो रे परां तो खंयच्यान आयला कितले पयशे खर्च करून आयला ताका त्रास जाता काय ना हें पळोवपाचें कोणाक इनसेन्सिटिव्ह जाल्या आनी तेच जर एका मंत्र्यान सांगलें फायल घेवन यो ती खाग्याक मारून धांवून वचून ताचे 15 मिनटांनी जर काम जाता जाल्यार एक काणकोणच्यान किंवा पेडणेच्यान आयिल्लो त्या मनशाचें काम कित्याक जायना हें हांवें वचून 2 दसाक लायिल्लो आसा आनी मागीर म्हणटा ना रे फाल्यां पळोवं जाय ती फायल मेळना. कमिंग लास्ट पार्ट ऑफ दीस 2 गजाली म्हाका ह्या डिस्कशनांतल्यान एक लक्षांत येतात. एक म्हळ्यार पयलीं आमकांच दिसता की गव्हर्मेंट जॉब मेळ्ळा सगळें सो आमी वचून मंत्र्याक सांगतात की आमकां गव्हर्मेंट जॉब दी आनी तातूंतल्यान खंय तरी मंत्र्याक दिसता की हाका जॉब दिल्यार आपल्याक मतां मेळटली. दुसरी गजाल म्हळ्यार तो जॉब घेतलो की ते कामूय प्रामाणीकपणान करनात. मांगरी जॉब सांगता तो इनसेन्सिटिव्ह जाता मागीर जालें आपलें आतां आनी कोण आपल्याक कितें करतलो यो फाल्यां यो परां हो एटिट्यूड जाता. हातूंतल्यान भायर सरपाक कितें मार्ग आसा? मार्ग आसा. एक गोष्ट गेल्या इलेक्शनान दिसून आयल्या जॉब्स दिलेले सगळेच निवडून येयनात त्यामुळे उमेदवारांकडे आणि राजकारणी मंत्री हांच्या पर्यंत एक लेसन हळूहळू वचपा लागला. फॉर एक्झाम्पल थिवीन घेया कितले जॉब्स दिल्ले निळकंठ हळर्णकरान कोणी उडयलो पडलो न्ही आनी आसा मंत्री 2-3 जाण कितलेशेच जॉब्स दिल्ले तांच्यांनी पण तरी सुद्धा पराभव जाला. म्हणजे जॉब्सान निवडून येतलो हे ट्रेंड हळूहळू हे जातलो. एका पॉलिटिशियनान सांगिल्लें इलेक्शन जातकीर पडटकीर की आमकां इलेक्शन जातकीर कळ्ळें की एकदां जॉब दिलें की मंत्र्याचें काम सोंपलें न्ही मागीर तुकाच कित्याक मत मारपाक जाय जालें न्ही जॉब मेळ्ळी तो त्या मंत्र्याक ती इनसेन्सिटिव्ह जाता. दुसरो प्रॉब्लेम कितें जाणा प्रमोद की वशिले भाजीन जाका लायलो न्ही त्या पिऊनाक फाल्यां जर हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेमो दीत न्ही तो परतो मंत्र्याकडे वयता त्याच हेजे कडेन जे तो केवळ नोकरी घेतानाच वशिलो घेना आयुष्यभर वशिलोच घेत रावता ताचे ट्रान्सफर करपाक मेळना ट्रान्सफर मागूंक वता की आपल्या घरा कडेन जॉब दी म्हणून हे इतलें जाता. तर म्हज्या एक सांगपाचें आसा आमी आतां इंडस्ट्रीन जशी ISO लायता आनी ISO म्हणजे कितें इट इज डॉक्युमेंटेशन. प्रत्येक जाण आपापली ऑबिचरी बरयता म्हणजे आपणें कितें काम केलें आयल्या बरोबर आनी तातूंतल्यान तो सांपडटा. अशी सिस्टम गव्हर्मेंट कित्याक आपणायना डिपार्टमेंटान केल्या आनी ती बरी चलता बरोबर. तर तशें बाकीच्या डिपार्टमेंटान कित्याक चलना? लास्ट सांगात म्हाका सोंपयतना दोन्ही व्ह्यू तुमी आयकले म्हणजे वेळ सोंपला. तुमची फायनल कमेंट सांगा म्हाका हातूंतल्यान भायर सरपाक मार्ग आसा अशें असोसिएशनाक दिसता काय कितें? आनी सगळी तुमची डिपार्टमेंटान आर्ट एंड कल्चरान जशी ISOची सिस्टम लायल्या तशी बाकीच्या डिपार्टमेंटान जर लायली जाल्यार ताका बायोमेट्रिका जाल्यार तसो विरोध जावचो ना हाची तुमी गॅरंटी दिवपाक शकता काय कितें? आतां पयलें म्हटल्यार जे लोकांचे मायंडसेट पळय आसा तें बदलचें पडटलें. कित्याक मायंडसेट आमचो असो डेवलप जाला की गव्हर्मेंट सर्वीस म्हणजे सगळें जरी तर ऑल्टरनेट ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट केल्यो गव्हर्मेंटान आनी तांकां दाखयलें की हिंगासरूय तुमकां कॅरियर आसा म्हणून जाल्यार ही मायंडसेट चेंज जावंक शकता. आनी दुसरें म्हटल्यार मनगेश बाबान जेन्ना सांगलें की डे टू डे कितें तरी दवरचें म्हणून अकाउंटेबिलिटी म्हणजे कितें आपणें काम केलें कितें तें CCTV कॅमेरा करून मॉनिटरींग तर केलें जाल्यार इम्प्रुवमेंट जातलो. आनी दुसरें म्हटल्यार फाल्यां समजा बाकीच्या डिपार्टमेंटान म्हळ्यार की आमी ISO स्टँडर्ड फॉलो करतले म्हूण बायोमेट्रिकाक जाल्यार तसो विरोध जावचो ना तुमची गव्हर्मेंट सर्वंट करचे जाता उरलेले एक कडेन करपाचे आसले ते आमचे फुडें धांवन येयलेले आहा पूण आमी तांकां सांगलें इफ इट इज फॉर गूड देन वी शूड एक्सेप्ट इट म्हणून सांगलें वी शूड वेलकम इट म्हणून सांगलें. म्हणून ते उपरांत तेंचे हांव नको कितें जालें तें मागीर परत तेंचे पूण ते इम्प्लिमेंटूय जावंक ना ISO. आमी ह्या हाजेर ही भासाभास हांगा सोंपयतात. 2 म्हत्वाचे मुद्दे आहेत जे लास्ट आयला ते म्हळ्यार खंय तरी ती मॉनिटरींग सिस्टम जी आसा ती स्ट्रॉंग जावची पडटली. आनी एक सगळ्यांनी मान्य केला द प्रॉब्लेम एकच की आमकां दिसता की गव्हर्मेंट जॉब मेळ सगळें आनी एकदां तो मेळ्ळो की आमचे सरकारी अधिकारी इनसेन्सिटिव्ह जातात. अशी परिस्थिती भितर तरी सरकारान नवीन भरती करचे पयलीं पुराय गजालीचे इव्हॅल्युएशन करचें इतलीच सगळ्यांची मागणी आहा. तुमी आयले 3 जाण स्टॅटिस्टिक्स हाडली बरी मतां मांडली. धन्यवाद. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.